इंडियन मेडिकल असोसिएशन हांच्यांनी पुराय देशभर आज एका दिसाचो जो स्ट्रायक तांच्यांनी ओपीडी बंद दवरून कॅज्युअलिटी आपली ड्युटी चालू दवरून जो स्ट्रायक पुराय देशात घडोवन हाडला हो खरें म्हणजे आय ओपनर आसा. आमचे सगळ्यांचे दोळे उगडपाक जाय, विशेष करून लोकांचे. जो प्रकार कलकत्तात जालो म्हणजे आमी आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो तो निंदनीय आसा आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या सरकाराचो वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर बींग अ लेडी असून सुद्धा ती एखाद्या महिलेक आनी एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना हे सिद्ध जालें. म्हणून हांव तिजो निशेध करता सगळ्यात पयलीं आनी असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही. अशा पद्दतीची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय. आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी ज्या प्रॉम्प्ट रित्या वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परव्यू. स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय. तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचें सगळें जालें ताच्या खातीर हांव त्या स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपण आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. हांव तांच्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा स्टेट ब्रांच हांच्यांनी डॉक्टर संदेश चोडणकर तांचे प्रेसिडेंट अलॉंग विथ डॉक्टर शेखर साळकार आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत हांच्यांनी शेटये हांच्यांनी म्हाका जे मेमोरेंडम दिला तितूंत तांच्यांनी विविध इश्यूज म्हणजे इश्यूज मांडल्या. सेन्सिटायझेशन ऑफ द अवर होम डिपार्टमेंट्स, बाकी रिव्यू ऑफ अवर मेडिकल फॅसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट, तेंची सेफ्टी सेक्युरिटी एंड रेक्टिफिकेशन एंड अमेंडमेंट इंटू द लॉज हे जाता बेगीन स्टेटीत आमी करतले. आनी सेन्सिटायझेशन करपा खातीर वर्कशॉप 26 किंवा 27 तेची तारीख घेवन आमचे हायर ऑफिसर्स हांच्या खातीर आयोजन केलां. हांव पुराय एज अ बींग फ्रॉम द मेडिकल फेटर्निटी हांव तांच्या बरोबर आसा. तांच्या सदूत तांकां तेंको आसा. तांच्यांनी त्या खातीर असो आमच्या स्टेटींत न्ही देशभरी कोणाच कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही हें म्हजें मत आसा.